वास्को हेडलँड वाठारात सिवरेज पाईपलाईन घालपाचें काम शुक्रार सावन सुरू जालें. मुरगांवचो आमदार वीज मंत्री मिलिंद नायकान नाल्ल फोडून कामाक सुरवात केली. ह्या कामाक सुमार 20 लाख खर्च जातलो. सुमार 1.5 कोटी मोडून ह्या वाठारात ह्या पयलींच सिवरेजीची कामां जाल्यात. वास्को हेडलँड वाठारांत सिवरेज पाईपलाईन घालपाचें काम शुक्रारा चालू जालें. थळावे आमदार वीजमंत्री मिलिंद नायकान नाल्ल फोडून कामाची सुरवात केली. हे परत वयता आनी त्या पंपिंग स्टेशन केला ताका जॉईन जाता गेले ह्या लोकांक नासलेले सिवरेजल्यान तांकां भितरल्यान घेवपाक त्रास जाताले म्हणून मेन रोडा पर्यंत हाडला आनी एक 20 लाखाचें काम विदीन एक 2 महिना 1.5 ते 2 महिन्यान हे काम आमी कंप्लीट करता. हे बेगीन करपाकूय जाय कारण रोडार लोकांचो रोड आहा आनी हे कंप्लीट जालें जाल्यार ही एरिया म्हणजे 4 नंबर रोडाचे ऑलमोस्ट 90% एरिया जेन्ना सिवरेज येवपाक कोणाकय शक्य ना अशें सांगताले ते आमी पॉसिबल करून दाखयला. शिवरेजीचें काम चालू जालें म्हूण थळाव्या लोकांनी खोस परगट आयली. आणि गेले 30 वर्सां सामान शहरान प्रॉब्लेम आसलो आनी मागीर ते म्युन्सिपाल्टीन ते टॉयलेट दिले आनी ही लायन तर खूब प्रॉब्लेम आसलो ही लायन आनी खरी गरजेची वस्तू आमकां मिलिंद साहेबान केला आनी सगळ्यांक बरें जालें. वास्कोच्यान दिशांत परब. ISLात FC गोवा मेळिल्ले चान्स वगडायता म्हण कोच झिको बेजारला. बेरेस्तारा एथलेटिको दी कोलकातान FC गोवाक 2-1 मारले. 3 बऱ्यो आनी हातांतल्यो संदी गोंयान ते मॅचींत वगडायल्यो. इतल्या मजगतीं कोलकाताचो कोच आंतोनी हाबासान गोंयच्या रॉबर्ट पिरिसाक मूठ मारली म्हण झिको पिकार जाला. Não existe essa questão de ser justo ou não ser justo. There is not a kind of fair result. No. Mas no momento que tivemos as oportunidades para The fazer o time that we segundo had gol, the opportunity to score the goal, aumentar o placar, a gente desperdiçou increase the score, and we just três wasted. oportunidades, They claro. had the opportunity, clear opportunity. E o adversário, que é um adversário And the forte, opponent is a very good adversário, acabou se aproveitando de duas They took advantage of the decisões não foi agredido pelo técnico do adversário. When you listen, that one player of yours was like beaten by the other coach, the coach of the other O team. Pires disse que levou soco do Pires said treinador that he was adversário. punched on the face by the coach. E eu acho isso lamentável. So it is shameful. Eu estou falando para vocês o que meu jogador me So falou. I'm just telling to you what my players said to me. Não vi, não posso I didn't see falar nada, it, I mas cannot see that, não acredito que o but Pires I don't believe that chegue Pires a esse ponto da vida e is lying in this ele kind não of vai his falar uma life. coisa que não aconteceu. He's saying something that didn't happen. So, in your home ground, you beat Goa FC. So, what's your feeling? It's a great feeling for me, like coming home and playing with home team, Goa team, and we won. I scored 2 goals, so pretty happy. आज का दिन थोड़ा अच्छा था मेरे लिए से. मतलब कभी एक डिसअपॉइंटमेंट सा आ रहा था पिछले 3-4 मैचेस में टीम इतना अच्छा खेल रहा था, जीत रहा था, तो चांस नहीं मिल रहा था. आज मतलब कुछ ऐसा जोश था, एक चांस मिलेगा तो दिखा देंगे, ऐसा कुछ. ऐसा ही था. सब मैच में तो चांस नहीं मिलता है, कभी एक मैच मिलता है उसमें दिखाना पड़ता है. After the match, something happened there. All the players and coaches they were fighting there in the tunnel. That is football is in the pitches 22 players is hot, no? It's normal. It's football. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.